block Shioli block president BJP, and after becoming the block president, this is his first big tournament under him, and I wish him all the very best. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हीच बऱ्यांतली बरी सोशल वर्क टोर्नामेंट ताजे अंडर चालू उरचे. आणि बाब मोहितान सांगला ते प्रमाणे ऑल टुगेदर अराउंड 80 प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग दिस 3 days. आणि 21st बर्थडे ताजोय बर्थडे आणि त्याच्या आईची बर्थ एनिवर्सरी. सगळ्यांनी येवचे फायनली. ऑल्सो 80 प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग. मुद्दाम करून आम्ही आमच्या स्टार कॉम्पिटिशनाक आमच्या आकाश कंडील कॉम्पिटिशनाक जसे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सेपरेट कॅटेगरी धरतात तहेच ताणें शिवोलीचे भुरगे आमचे कॅरम जे खेळोंक येतले 3 दिसांक ते खंयच फाटीं उरचे ना म्हणून ताणें सेपरेट कॅटेगरी आमच्या शिवोली आनी कामुर्ले पंचायतीक लागून केल्या. सो रियली थँक्स टू यू. इम्पॉर्टंट पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. Winning and losing is a part of game in any sport, but when you participate, you know where you stand in that game, and then you practice makes you perfect. एक अभिमान अशें वाटता म्हाका ह्या टुर्नामेंटाचे की मॅडमनी चल्ल्यातून हो कॅरम टुर्नामेंट करपाचो विचार कसो केलो, कितें केलो काय म्हणून. खंय तरी आमी क्रिकेट फिल्डां आसली जावं फुटबॉलाक असो तशें रिलेटेड आसले. कॅरम बींग अ व्हेरी ब्युटिफूल स्पोर्ट, अ व्हेरी स्किलफूल स्पोर्ट. ही आता जी कॅरम जातात आमच्या फुडल्यान आमचो अभय करेणी सर बसलेले आसा तांकां सरच म्हणटलो की लास्ट 3 decades ते खेळटात. त्यांनी आपले नाव तशें केलें मोर दॅन 90 टायटल्स टू हिज फेदर. प्लीज अ बीग राउंड ऑफ एप्लॉज टू हिम. की अभय करेणी सरान हो एक ट्रेंड घेतलो आसा. आयज आमच्या वांगडा मला रायला आसा. करंटली ही इज द नंबर 1 प्लेयर गोंयांत. सो ताकाय लोकांनी हे करचो मातसो ताका करचो. तसोच ह्या टुर्नामेंटाची युनीक गजाल अशी आसा की 2 times वर्ल्ड चॅम्पियन प्रशांत मोरे असले प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री आमच्या ह्या टुर्नामेंटाक येवपाचे आसा. आता विशाखापट्टणम सध्या टॉप लेवलचो कॉर्पोरेट टुर्नामेंट चालू आसा. तरी आसतना लोकांनी आपले डेट्स बीन पळोवन कसो तरी टायम काडलेलो आसा. 28 ते 30 प्लेयर गोंया भायले ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. गोंयचे टॉप 10 प्लेयर्स प्लस मोर दॅन 60 प्लेयर्स फ्रॉम गोवा.